बाबडीनो, कसलीय संवसाराची वस्त मनशाचो कोणाक तूं अदीक देवा मुखार दवरता जाल्यार वो पयली सुवात ताका दिता जाल्यार तूं देवाक कुशीन दवरता. आनी हे पासत स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां शिटकायता. जावं संवसाराचो मोग, दुडवांची गिरेस्तकायेच्यान देवाचो मोग बाराबर वचूंक जायनात. दोन वड्यांचेर आमच्यान पांय दवरूंक जायनात. दोनूय वस्तूंचेर आमच्यान पातयेवंक जायना. पातयेवंक आमी सोदता जाल्यार देवाचेर पातयेवया. आनी हे भाशेन बाबडीनो, अदीक करून आनंद हे कायदे जावन आज्ञा सांबाळून आपल्या जिवितांत खरीच देणे तिका फावो जाल्ले सोडवणदाराक पळोवचे जाल्यार आयज आमी हे कायदे आमी बेस बऱ्यान पाळटा तेन्ना खरेपणी आमच्याय जिवितांत त्याच दोन देवाक आमच्या जिवितांत पयली सुवात आमी दिता तेन्ना हो मान आमी दिता तेन्ना ह्याच देवाच्या संबंदान आमी जिवंक पावता. आयज हांगासर आमी एकठांय जाल्या पयली सुवातेर जावं घडये भाग्योन फ्रांसीस शावेरा कितें आमी पळोवंक येता जायत. जेन्ना आमी उम्याक वेता तेन्ना आमी पळयता सो मनीस देवा सोवे सुर्गीच्या राज्यांत आनी तोच ह्या संवसारांत ताची नदर आमी घालता. मोगाच्या बाबडीनो, आमचे पासत विनोदी करतलो. कितें ताणें केलें व्हड जायत, संवसाराची आशा सगळें ताणें सोडून दिली. कितें उपकार ताका संवसार जोडीत जाल्यार पूण इबाडीत तुजो आत्मो. आनी अशें संवसाराक एक भाशेन ताणें पाठ करून भावार्थ व्हडांतले व्हड देणें ताणें आमकां फावो केलें. जो भावार्थ ह्या संवसारांत आनी त्याच बरोबर ह्या सासणाच्या जिविताक आमकां पावयता तो. बाबडीनो, ह्याच भावार्थान आयज ही पवित्र मिसाची भेटेंत आमी वांटो घेवया. देवाक दिन वाचुया. ह्या वर्सा पासत सबार बेसांवां दोन देवाची आमी घेतल्यान ताचे पासत देवाची कुरपेन आमी वाडल्यान ताचे पासत आनी उदीक हे देवाचे कायदे आमी सांबाळून उदीक देवाच्या संबंदान आमी जिवंक हेच पवित्र मिसाची भेटेन तोच स्वामी जेजू क्रिस्त न्हयच आमी ताका पळयता पूण ताका आमी पळयता आनी आमी ताका शेवता.